गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसात, एकदम मस्त अशी. तर सकाळची न्ही आता जाल्या 11 सुमार आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतांच इतलो लेट असो स्टार्ट करता. भायर न्ही आतांच मातशें वत अशें जें आसा पळय तें येवपाक स्टार्ट जालां. सकाळच्यान इतली दमटी आशिल्ली ना, अशें दिसतालें आयज आनी वत जें आसा पळय तें दिसभर येवचेंच ना अशें म्हणून. सामकी दमटी अशी आनी म्हटल्यार सकाळ फुडें 7 बी कसो वेदर आसता भायर तसो आशिल्लो. उदो एटलिस्ट एक 9:30 म्हटल्यार तरी आशिल्लो, 9:30-10 म्हटल्यार. सो आतांच न्ही मातशें वत जें आसा पळय तें येवपाक स्टार्ट जालां. आणि सकाळच्यान म्हणप एक असो वारो सुटला ना भायर, भरपूर वारो मारता, भरपूर म्हणजे भरपूर वारो मारता. सो दारान सगळी पानां बिनां परत पडल्या. पयर पालखेच्या दिसांनी निवळ केल्ल्यांनी रस्त्यार बीन सगळें परत हें जावन गेलां. पानां बी भरपूर पडटा, वारो बी भरपूर मारता आयज सकाळच्यान. आनी थंडी बी आशिल्ली सकाळच्यान न्ही 10 सुमार सुद्दां न्ही थंडी खाताली सारकी. म्हणल्यार अशें उदकांक बी हात घालपाक हें जातालें, वारोय बी मारतालो आनी वतय बी नाशिल्लें न्ही. सो आतांच वत येवपाक लागला आनी गरमी बी जावपाक स्टार्ट जाली. तर सकाळीं अशें दिसतालें की भायर वत ना न्ही, सो बेगीन वत येयल्यार पुरो कपडे सुकपाक घालपाक अशें दिसतालें. मशीन लायिल्लें हांवें सकाळीं. सो आनी हातींनी धुवपाचे कपडे आसा म्हाजे, अजून धुवना. सो ते सगळे आसा न्ही, बेगीन वत येयल्यार पुरो अशें दिसतालें कपड्याक लागून. आनी आतां वत येयलें, गरमी जावपाक लागली. आतां अशें दिसता सकाळचो जो वेदर आशिल्लो पळय न्हू तोच बरो आशिल्लो असो म्हणून. म्हटल्यार बरें अशें थंड अशें आशिल्लें न्ही भायर. आतां नाका अशें दिसता, बेश्टेच येयलें वत अशें दिसता, गरमी जावपाक लागली. सो सकाळ फुडें न्ही म्हळ्यार अशी सकाळ फुडें अशें बरें वारो मारता, थंड आसता. दनपार जाता जाता गरमी जावपाक लागता. रात जाली की असली परत थंडी पडटा, मदीं पावस पडटा. सगळं मिक्स हें चालू आसा. खंयचो सिजन म्हणून कांय ना, सगळो मिक्स सिजन चालू आसा. सो पळोवया. आतां पयलीं म्हटल्यार म्हाका घरांतलीं कामां आसा थोडीशीं करपाची, ती करपाक जाय. रांदपाचें आसा. आनी आयज आसा ब्रेस्तार. सो तुमकां तर खबरच आसा आमगेर आयज 2 टायपाचें जेवण. म्हाज्या खातीर वेज, ताच्या खातीर नॉन वेज. सो 2 टायपाचें जेवण जें आसा पळय तें करपाचें आसा. आनी आयज म्हाका एनी हांव गॅलरी जी आसा पळय न्हू ती क्लीन करपाची आसा. काली अशें चिंतलेलें हांवें की ना काल हांव सांजचो मायतो जो आसा पळय म्हळ्यार सेकंड हाफाक गॅलरी जी आसा पळय ती सगळी क्लीन करतलें म्हणून. म्हळ्यार तो शूरॅक आसा तो काडपाचो, तेजी वयली झाडां बिडां सगळीं काडून क्लीन करून दवरपाचें. म्हळ्यार फक्त गॅलरीच इतलेंच क्लीन करतलें अशें म्हण आशिल्लें. म्हणल्यार काल आमचें अकस्मात मडगांव वचपाचें जालें न्ही. अकस्मात ताका फोन येयलो दनपारचो आनी आमकां घाई गडबडीत अशें मडगांव वचप जालें. सो ताका लागून तें काम उरलें. अशें चिंतता की आयज जें आसा पळय तें हांव काम तें कंप्लीट करतलें अशें म्हणून. एक्चुली न्हांवच्या पयलीं सगळें क्लीन करतलें म्हणून आशिल्लें, बट मागीर असो टायम जाता 10-10:30 जाता, मागीर अशें दिसता न्हावूं ना न्हावपाक जाय अशें दिसता. सो ताका लागून न्हालें बीन. आनी गॅलरी जर क्लीन करपाक गेलें न्ही जाल्यार कांय न्हू म्हटल्यार ऑलमोस्ट म्हगेली 2 वरां तरी मिनिमम थंय वतलीच क्लीन करपाक. येदोसो स्पेस असो दिसता, पण ती झाडां काड, हें कर तें कर. आनी ती एकदां झाडां थंयची काडली म्हणटकीर ती मागीर मातशी ट्रीम करपाक जाय, तांकां माती घालप, हें करप तें सगळें आसता. मागीर भायल्यान पूस, भितरल्यान पूस, प्लेटी धुय, तें सगळें काम आसता. सगळें स्टँड बीन काडून धुवपाचें तें सगळें काम आसता न्ही. शूरॅक मागीर भायल्यान क्लीन केलो की भितरल्यान क्लीन करपाचो आसता. सो मिनिमम 2 वरां तरी वता इतलेशे जाग्याक क्लीन करपाक. सो ताका लागून अशें चिंततालें पयलीं रांदून घेवन मागीर ताका हात घालूं काय म्हणून. कित्याक की आतां सारकी 11 जाल्ली आसा आनी जर तर हांव थंय डायरेक्ट क्लीन करपाक गेलें न्हू एक तरी म्हाका थंय जातलें. हातीन धुवपाचें म्हाजे कपडे बीन आसा थोडेशे, वयर वचूंक जाय कपडे घालपाक, तो सगळो वावर आसा. ताका लागून चिंततालें कितें करूं. बट अशें दिसता एकदां जर सांजचें करया म्हण रावलें न्ही मागीर तें तशेंच उरता. मागीर बेजार येता करपाक. जेन्ना मन येता पळय न्हू कितें करपाचें तेन्नाच करपाक जाय अशें म्हणून. सो पळोवया कशें कितें तें. सद्याक तरी पयलीं हातीन जे कपडे धुवपाचे आसा पळय ते धुवन घालता, वयर वयता सगळें सुकपाक बी घालता. आनी मागीर पळोवया मुखार कशें कितें करपाचें. रांदपाचें गाय क्लीन करपाचें तें पळोवया कशें कितें जाता तें करया मागीर. सो चलात पयलीं थोडेशे कपडे जे आसा हातीन धुवपाचे ते धुयता आनी मेळटा तुमकां मागीर. एक्चुली न्ही हो क्लिनिंगाचो प्लॅन जो आसा पळय तो म्हाजो मॉर्निंग आशिल्लो. म्हटल्यार सकाळ फुडें दनपारां जेवचे पयलीं बी सगळें क्लीन बीन करून काडटलें, मागीर रांदून जेवतलें अशें म्हणून. मागीर हातीन धुवपाचे कपडे जे आसा पळय ते धुवपाकूच खूब टायम लागलो. खूब कपडे आशिल्ले हातीन धुवपाचे. फाटल्या दिसांनी लग्नांनी बीन गेल्ली तुमी जर पळयतलेच. सो हेचे फॉर्मल कपडे बी आशिल्ले हातीन धुवपाचे. आनी कितें जाता ना अशें करून जे हातीन धुवपाचे कपडे आसता पळय ते हांव एक वांगडा सोक करून, म्हळ्यार सगळे मिक्स कपडे सोक करून एक वांगडा धुता अशें ना.
वेगवेगळे कलराचे कपडे असतात. आतां व्हायट जर शर्ट आसा, व्हायट बनियन आसा जाल्यार ती हांव एक वांगडा सोक करता. बट एज अ पिंक कलरचो शर्ट, व्हायट कलरचो शर्ट, ब्लॅक पॅन्ट, ग्रे पॅन्ट अशें आशिल्ले. सो ते म्हाका सगळे सेपरेटली धुता म्हणल्यार न्ही टायम लागलो. मागीर रांदपाक गेलें कित्याक की हो येतलो, मागीर येवन अशें करून बसपाक पडल्यार बेजार येता न्ही जेवण बिवण जावना म्हणून म्हटलें पयलीं रांदून काडया. आनी मागीर म्हाका हेणें मदीं कॉल बी केल्लो कपडे धुता तेन्ना की तूं रांदून करून तुजें मोकळें जा, आपूण येतलो जेवतलो आनी परत वतलो, आपल्याक परत वचपाक जाय म्हणून. मागीर म्हटलें हें जें काम हांवें चिंतलां तेका हात घातलें जाल्यार हेका न्ही जेवण मेळचें ना, असोच वचपाक पडटलो अशें म्हणून रांदपाचें बिनपाचें जें कितें आसा पळय तें सगळें केलें, जेवली बीन आनी हो गेलो की ना मागीर सांजचें हांव सुसेगाद म्हज्या कामाक लागलें. म्हटल्यार कितें जाणा, जेवन जालें की ना म्हाजें थोडें अशें कामां आसता, म्हळ्यार आसता थोडीशीं कामां जी हांव त्याच टायमार करता. अशीं थोडीं कामां आशिल्लीं ती बी कंप्लीट केली आनी ऑलमोस्ट न्ही हांवें एक 4 पावणे 4 सुमार न्ही हे कामाक हात घातलो. सो पळोवपाक ही गॅलरी जी आसा पळय ती इल्लीशी दिसता, बट काम जें आसा पळय न्हू हितून भरपूर. हें हालय तें हालय, हें उखल तें उखल, हें निवळ कर तें निवळ कर, खूब अशें कितें हें आसता. आनी कितें जाणा, जेन्ना गॅलरी क्लीन करपाक काडटा पळय न्हू तेन्ना हांव मोस्टली ट्राय करता की सगळें जें आसा पळय न्हू तें डिटेल बारीक निवळ करून काडपाचें. कित्याक की अशें करून गॅलरी बीन डीप क्लीन करप खूब कमी न्ही. आतां हॉल किचन बी आमी अशें रेगुलरली करताच, 15 दिसान म्हणा, 10 दिसान जावं म्हयन्यान करतात अशीं. बट गॅलरी बी न्ही हात घालप खूब कमी अशें म्हाजें, कित्याक की ती इतली बेगीन अशी बुरशी बी जायना, कित्याक वापरप अशें चड जायना. आमचें कितें बसपाचें काम इतलेंच न्ही, फक्त धुल्ल बी येता तो पुसप बिसप मॉप मारप अशेंच. तर हीं झाडां जीं आसा पळय न्हू ती निवळ करपाक खूब टायम वता. म्हटल्यार कशीं जाणा, जी व्हडलीं कुंड्यांनी झाडां आसा पळय ती हांव भायर व्हरून तेंचेर डायरेक्टली उदक घालून धुता. बट ह्यो बारीक कुंड्यो ज्यो आसा पळय न्हू, बारीक बारीक ही सगळीं झाडां ती न्हू डायरेक्टली हांव उदक घालून धुना. ती हांव कितें करता, वलो कपडो करता आनी सायडीन कुंड्यो ज्यो आसा पळय न्हू ते पुसून काडटा. झाडाचें एक्कान एक पान जें आसा पळय न्हू तें ओल्या कपड्यान पुसून काडटा. सो तेका लागून न्ही हांगासर खूब टायम लागता तें क्लीन करपाक. आनी एकदां अशें कितें क्लिनिंगाच्या कामाक हात घातलो न्ही तें कंप्लीट केले शिवाय म्हाका तर कशीच सूख लागना, जावंकूच जाय. आतां कितें एक मदीं मजबुरी येयली उरली जाल्यार अर्द्यार उरता, बट हांव ट्राय करता की कंप्लीटली सगळें काम जें आसा पळय न्हू तें करपाचें. आनी तुमकां तर खबरच आसा, जेन्ना जेन्ना डेली रुटीन हांव शेअर करता, एवरी 2-3 दिसांनी तुमकां खंय ना खंय कितें ना कितें हांव क्लीन करता तें पळोवपाकच मेळटा. सो म्हाका क्लिनींग लागता, आवडटा म्हाका. अशें म्हाका क्लीन लागता म्हणचे परस न्ही म्हाका क्लिनींग करपाक आवडटा म्हणपाक शकतात तुमी. आतां तुमकां तर खबर आसा म्हाका आसा धुल्लाची एलर्जी. म्हाका हें सगळें काम करपाकच जाय अशें ना, म्हाका त्रास जाता हें सगळें काम केलें की ना, बट स्टील म्हाका न्ही क्लिनींग करपाक आवडटा. अशें दिसता घर दार क्लीन आसलें, कोणी झुप्प करून आयली सयरी जावं कोणी जाल्यार अशें दिसना अरे आतां ही आयली, हें सगळें म्हाजें मॅस पडलां, हांगा कपडे पडला, थंय निवळ जावना, थंय घयराम आसा, हें सगळें न्ही चिंतपाक येना. कोणी आयलो की ना बरें दिसता आनी पळयतल्याय मनशाक बरें दिसता. आनी लोकांक पळोवन जितलें बरें दिसता पळय तितलेंच म्हाका बी म्हाजें घर क्लीन पळोवन सॅटिस्फाय जाता. आनी म्हाजें थिंकींग अशें ना की फक्त म्हाजें घर हें अशें म्हणून 4 जाणांक सांगलें म्हणून तें घर म्हाजें जावन पडना. जेन्ना म्हटल्यार तुमी त्या घरा खातीर वावरना आनी जेन्ना म्हळ्यार तुमी त्या घरा खातीर एफर्ट्स घेयना तेन्ना म्हळ्यार तें घर तुमचें जायना. हें थिंकींग म्हाजें. जेन्ना पळय तुमी घरा खातीर काम करता म्हळ्यार अशें घराचें क्लिनींग करता, क्लीन दवरता, झाडां रोवप, आजू बाजू क्लीन करप, सगळें अशें करून जेन्ना पळय तुमी घरा खातीर काम करता तेन्ना अशें दिसता खरेंच अशें आपलें घर अशें दिसता. घर म्हाजें हें कोणीय म्हणूं शकता, बट घरा खातीर बी तुमी कितें तरी एफर्ट्स घेवपाक जाय. अशें ना की घरान रावलें म्हणटकीर घर आपलें जालें अशें ना. खूब जाणां हांवें अशीं बी पळयल्यां जीं स्वताच्या घरान रावता पण घरा खातीर कांयच ना, एफर्टच ना तें घर क्लीन करपाचें आसता, ना घर सजोवपाचें आसता, ना घरा कितें हाडप करप आसता. मातशें करून आमी खूब डेकोरेशनाचे आयटम हाडटा, कितें कितें घेयत आसता न्ही घर सजावटीचें सामान जाका आमी म्हणटा. बट थोडीं जाणां अशीं आहा जीं रेंटाच्या घरान रावता बट घर जें आसा पळय इतलें क्लीन दवरता, इतले एफर्ट्स घेता घराक, खरेंच म्हाका खूब बरें दिसता. रेंटाक रावून सुद्दां घर इतलें क्लीन दवरप, इतलें सजोवन दवरप घर खूब बरें दिसता पळोवपाक. आनी हें तर आमच्या स्वताच्या घरा खातीर आमी थोडे तरी एफर्ट जे आसा पळय ते घेवपाकूच जाय.
आणि अशें बी म्हणटात न्ही, म्हणटात ते म्हणटात, हांव बीन हितून खूब बिलीव करता की वास्तू जी आसता पळय न्ही आमच्या घराची, ती सदांच आमकां न्हू तथास्तू म्हणत आसता. म्हटल्यार अशें की तुमी जे घरान कितें करतात, बरे गोश्टी जावं वायट गोश्टी, घरान जे कितें तुमी उलयतात, जे कितें एफर्ट्स तुमी घेतात, तेका घर तुमकां सदांच तथास्तू म्हणत आसता. म्हटल्यार आतां घराक खबर आसना की तुमी कोणाच्या बद्दल उलयतात जावं कोणा खातीर उलयतात. जे कितें तुमी उलयता पळय न्हू तें तेका समजता, तें कोणा खातीर हें समजना. सो जे पळय आमी कितें घरान बसून लोकां खातीर जावं आपल्या खातीर जे कितें बरें उलयता पळय तेका बी घर तथास्तू म्हणटा. आनी तेजेच वांगडा जें कितें आमी नॅगेटीव उलयता जावं नॅगेटीव करतात पळय न्हू तेका बी घर न्ही आमकां सदांच तथास्तू म्हणटा. घराची वास्तू जी आसता ती. सो हांव न्ही हितून खूब बिलीव करता. तेका लागून घर जितलें तुमी बरें दवरतली, घरान जितलें तुमी पॉजिटिविटी दवरतली, पॉजिटीव उलयतली जावं पॉजिटीव कामां जितली तुमी घरान करतली पळय न्हू तितलेंच लायफान न्ही पॉजिटीव रिजल्ट मेळटले. सांजची न्ही 6 जावपाक येयली. भायर तुमी पळोवपाक शकता कितलो काळोख जावपाक येयला तो. आनीक हें हांगासर म्हाजें काम जें अर्दवट उरलां इन सेन्स अर्दवट उरपाची 2 कारणां. मेन म्हटल्यार जे हेंचे वयले हांवें काडलें. जर तर तुमकां घरातलें वातावरण जर पॉजिटीव दवरपाक जाय न्ही, घरान सदांच आमी पॉजिटीव रावपाक जाय. आमची वास्तू जी आसा पळय ती सदांच पॉजिटीव रावतली. तेच्या वांगडा हांव हितून खूब बिलीव करता. हांगासर सगळे एक्स्ट्राचे एक आशिल्ले पळय न्हू ते बी हांगासर भायरूच उरले आनी तेजेर बी धूल बसलो. सो ते बी हांवें धुले. हेजे वयले ते हेजेर 2 आसा, हेजेर सिंगल एकूच आसा, हेजी सायड जी आसा ती. सो ते हांवें सगळें धुवन घातलां. तेका लागून ही जी झाडां आसा पळय न्हू ती हांवें भितर हाडूना. सो ही जर आतां हाडून अशीच हेजेर दवरली न्ही हें परत सगळें बुरशें जातलें माती बी लागून. तेका लागून भितर हाडूना, तेका स्क्रॅचीस पडटले अशें म्हणून. सो सोमतेच फाल्यां सुकले की ना हांव ते कवर्स जी आसा पळय ती भितर हाडटली. आतां ती हांगा घातल्या, हांगाच आसून फाल्यां म्हणल्यार सुकतली. फाल्यां दनपार म्हटल्यार मागीर न्ही हांव ती हाडून हांगा घालून झाडां जी आसा पळय भितर हाडटलें. एक हे सायडीन मागीर रेग्युलर झाडां आसा आनी ही जी हे सायडीन आसा पळय ती सगळीं भितरली झाडां ती हांवें थंयच दवरल्या. आतां काय वयर वचपाचें ना, हांव वयर वचून कपडे बी सगळे घेवन आयलां. सो तेका लागून ते थंयच दवरल्या, पुसून धुवन सगळें क्लीन करून दवरलां. आनीक मागीर ते फाल्यां सगळ्यांनी हांव हांगासर घालून सगळें सारकें सेट करतलें. एक्चुली हांव चिंत्तालें हेंचो प्लेस जो आसा पळय न्हू तो चेंज करपाचो म्हणून. बट सद्याक मायंडाक कांय येना. मागीर हो येतगीर पळोवया हो कितें आयडिया दिता जाल्यार. सगळें हांगासर न्ही क्लीन केलें. हे रेलिंग्स धरून सगळे प्लेट्स बी सगळ्यो क्लीन केल्या. आनी हांगची जी झाडां आशिल्लीं पळय ही 3 आनी हांगची ते झाडां ही पळय तेंचेर उदक घातल्या, ती धुल्या आनी दवरल्या. कित्याक की कुंड्यांतल्यान आतां उदक न्हिसतलें न्ही तेका लागून. सो ती थंयच आसूं दी. म्हणल्यार ती काडटा आतां नळार वयतना वाटेर जाता न्ही. सो ती काडटा आनी हे सायडीन दवरता. आनीक सारको लायनीन लायता. सो धुवन दवरल्या ती हांव सोमतीच फाल्यां हाडटलें. ती हरशीं म्हणल्यार रातभर थंयच दवरपाची भायर उदक न्हिसतपाक. सो ती फाल्यां हाडटलें. सो सगळ्यांनी फाल्यांसर सेट करतलें. आनी ही जी भायल्यान मनी प्लांट आशिल्ले पळय ते सगळें काडलां. सो ते आतां म्हाका परत माती जी आसा पळय ती चेंज करून लावपाची आसा. फर्स्ट रिजन की हांगासर सगळें क्लीन केल्लें आसा पळय तें अर्दें सगळें भायर आसा तेका लागून हांगासर अशेंच उरलां अर्दें काम. सेकेंड थींग जें आसा पळय तें मच्छर खूब बेजार करता. आतां जर हांव ही माती चेंज करपाक बी गेलें न्हू सारकें तुमकां सांगता चलता आसतना सुद्दां मच्छर खाता, इतलें इरिटेट करता. तेका लागून आसूं म्हटलें जें कितें केलां पळय न्हू इतल्यारूच आसूं न्ही. हरशीं म्हणून ही झाडां बीन आतां हांगा भितर हाडपाक मेळना सुकले शिवाय. सोमतेच म्हळ्यार ही झाडां बी जी आसा पळय न्हू रिप्लांट करतलें हांव फाल्यां मागीर सांजचें, सकाळचें न्ही सांजचें. सो तेका लागून हें जें आसा पळय न्हू अशें दिसता तुमकां अर्दवट अशें सगळें जें आसा तें. आतां तुमी अशें समजनाका की झाडाचो जागो चेंज केलो जावं हें अशेंच उक्तें तोडयतलें म्हणून. ना, म्हाका तर हें मातशें सुद्दां पळोवपाक बरें दिसना. जस्ट मजबुरी अशें म्हणून दवरला. तो एक शू स्टँड आसा जो क्लीन करपाक जाय तो बी फाल्यां करतलें. मच्छरांक लागूनच आतां वयर वचून कपडे हाडल्या सो ते फोल्ड बी करपाचे आसा. व्हडलो कासव जावन हाडलो गो तें बायक सोडपाक येता. बारीक पेंटिंग करता बाबा. ना रे बेश्टे जस्ट 2 कलरच मारल्या. एक्चुली न्ही लायट ना न्ही म्हणल्यार ती लायट पेटोवना न्ही काळोख येता न्ही अशें म्हणटा. एक्चुली कितें जाणा
काल हाडलेलो हो मी येता आसतना. कालचो व्हिडिओ जर तुम्ही पळयला आसतलो न्ही कोणा जाल्यार तुमकां खबर आसतलें आमकां खंय गेल्ली खंयच्यान हाडला कितें केलें तें. सो तुमकां दाखयल्लें बीन हांवें हें शॉप बट आय थिंक घेतलं तें दाखोवनाशिल्लें आसतलें. सो म्हटलें आसात हाडलात न्ही बेश्टें एक म्हागेली क्रिएटिविटी करया म्हटलें हेजेर. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार हें बी जात न्ही दिसताय बरें न्ही. बरें दिसता अशें म्हणून बारीकशी क्रिएटिविटी करया म्हटलें आनी हें केलें. कांय ना असंच. तर एक्चुली हो आतां तुमी म्हणटले कितें शोपीस का म्हणा बट ना दाखय रे कितें तें हें. हा पळय हांगा पळयल्यार तुमकां कळटा आसतलें पिगी बँक. सो एवरी टायम अशें खंयी वयता तेन्ना म्हणटालें हांव हेका मातयेचो घेवया रे म्हणून. पयलीं ल्हानपणा आमी असले मातयेचे वापरताले न्ही. सो म्हटलें हेका घेवया म्हणटालें बट काल थंय दिसलें हो बी घे म्हणपाक लागलो. सो तें नेटार घेवन सोडलो मागीर. सो हाडलात न्ही म्हणल्यार तो बेश्टो रेड कलरचो आशिल्लो मागीर प्लेन माती जी आसता पळय ती ताका एक 2-3 कोट मारून रेडी केला हो अशा रितीन. पळोवया केन्ना म्हणल्यार फोडपाचो आतां तो. म्हणजे तुजेर डिपेंड तूं कसो भरता तेजेर आसा. भरप तुवें आनी फोडटा तेन्ना मागीर कितें मेळटा तें म्हाका. म्हणल्यार तें दुखतलें जाल्यार तुवेंच घालप हांव आनी याद करना. तस जाल्यार 10 वर्स भरना म्हणटा तूं याद करना जाल्यार. तुवें म्हाका दिवपाचें ओके हांव हितून घालता. मागीर समजा म्हाका दिवपा तें ना म्हाका कितें घेवपा हांवें. बरें दिसता न्ही कासो वस दिसता पळोवपाक दिसता न्ही. अशे रितीन बारीकशें पेंटींग केलां. रेडी पोंच्यान बी पेंट केला ना वयल्यानूच. एक्चुली तो तसोच यूज करप ताका पेंट करपाक जाय अशें ना बट हांवें जस्ट म्हागे उमेदी लागून पेंट केला की खंय दवरीत थंय बरो दिसपा जाय न्ही अशें म्हणून. आनी मेळटा मागीर तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. ते जॉन सिना. बाय. मस्त दिसता न्ही. तेगे तोंड मातशें चड लांब आसा दिसता. सोण अशें. चलो